Join Stellar Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Stellar Academy produced Goa State topper for JEE Main 2024. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. अनुचान 9 पासून नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करपाक शिक्षण खात्यान सुरवात केल्या. शिक्षक आणि पालकांमध्ये आशिल्ल्यो कागाळी आयकुपा खातीर तालुका पावड्यार शिक्षण खातें स्कुलां आणि पालकां वांगडा बसका घेता. स्कुलांच्या वेळाविशीं शिक्षक आणि पालकां मदीं थोडो गोंधळ आसा. खात्यान 3 पर्याय दिल्यात ते अशे. पयलो पर्याय सोमार आणि ब्रेस्तारा सकाळी सुमार 8 जावन 5 मिनटांचेर वर्ग सुरू करून सांजे 4 जावन 10 मिनटां मेरेन सोडप. 4 दीस 1:15 शाळा सोडप. दुसरो पर्याय सोमार ते शेनवार मेरेन सकाळी सुमार 8 जावन 5 मिनटांचेर क्लासी सुरू करप. दनपारां 2 जावन 50 मिनटांचेर शाळा सोडप. तिसरो पर्याय सोमार ते शुक्रार सकाळी सुमार 8 जावन 5 मिनटांचेर क्लासी सुरू करून सांजे 4 जावन 10 मिनटांचेर सोडप. शेनवार आनी आयतारा 2 दीस स्कुलांक सुटी. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण पालक आनी शिक्षकांनी पयल्या पर्यायाक पसंती दिल्या. शिक्षण खात्याचो संचालक शैलेश जिंगडे सांगतात त्या प्रमाण सप्तकात स्कुलांची 39 वरां भरपाक जाय. सगळ्या पालकांक विश्वासात घेवनच स्कुलांक निर्णय घेवपाक सांगला. फुल डे स्कूल केले जाल्यार मिड डे मिला विशीं पालकांनी प्रश्न केलो. जर फुल डे स्कूल जाले जाल्यार मिड डे मिलाचे कितें जेवण दितले काय ना ते आमी डिस्कस करतले. कितें परमिसिबल आसा ते, कित्याक ते फायनान्शियल कॉस्ट इनवॉल्व जाता न्ही ते, त्या खातीर ते डिसिजन घेवन आमी तांकां कम्युनिकेट करतले. असो प्रत्येक डिफिकल्टी स्कूल वायज घेवन आमी तांचे डिफिकल्टीज सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. 9वे सावन EDA आणि आर्ट विशय अनुच्यान लागू जातात. ऍड करपाचे आर्ट्स आणि कितें ते सांगता. आतां जातलें अशें की थोडे सब्जेक्ट कंपल्सरी आसतले आनी नवे म्हणटा पळय न्ही सब्जेक्ट, ते एक म्हणल्यार वोकेशनल एज्युकेशन, आर्ट एज्युकेशन आनी तिसरो इंटर डिसिप्लिनरी एरिया. आतां वोकेशनल म्हणल्यार भुरग्यांची स्कील एनहान्स करपाचे. ज्या स्कुलांनी NSQF आसा थंय आनी दुसरें कितें करपाची गरज ना. पूण तरी आसतना NSQF खंय आसा आनी थंय भुरगीं चड आसा जाल्यार आमी कितें सांगता की कॉम्प्युटर टिचर जो पळय स्कुलांनी आसा त्या कॉम्प्युटर टिचराक 3 आमी ऑप्शन दिल्या. तातूंचे 3 जी पळय भुरग्यांक जाय तातूंचे खंयचेय एक त्या स्कुलान डिपेंडींग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ टिचर आनी भुरग्याचे लायकीन, हे समज मॅच जाता जाल्यार तो सब्जेक्ट दिवपाचो. हे जाले वोकेशनल एज्युकेशनाचे. आर्ट एज्युकेशन म्हणटा तातूंत जर ड्रॉइंग टीचर आसा जाल्यार ते डेफिनेटली कवर जाता. सो त्या बरोबर जर आर्ट एंड कल्चरान प्रोवायड केल्लो थिएटर आर्ट टीचर, म्युझिक टीचर कोणूय आसा जाल्यार स्कुलाक ती ऑप्शनूय दिवंक शकता. आनी जर स्कुला कडेन असो टीचर ना जाल्यार आमी आमच्या स्किमीच्या अंडर तो टीचर प्रोवायड करतले. आतां तिसरी एरिया उरता ती इंटर डिसिप्लिनरी एरिया. सो हो एक सामको नवो सब्जेक्ट आनी दीस इज अ गेम चेंजर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि चेतन गवस.